राम प्रज्ञापूर्मा श्रीराम श्रीराम जय राम जय जय राम. हा शिवांगी आली हा. सगळ्यांक अभिवादन. हा चालेल. ओम स्वस्ति श्रीमन् महागणपतये नमः. ओम श्री गुरुभ्यो नमः. श्री भवानी शंकराय नमः. ओम श्री मात्रे नमः. गणाधीश जो ईश सर्वा गुणांचा, मुळारंभ आरंभ तो निर्गुणाचा. नमो शारदा मूळ चत्वारी वाचा, गमू पंथ आनंत या राघवाचा. जय जय रघुवीर समर्थ. शुकासारिखे पूर्ण वैराग्य जाचे, वसिष्ठा परिज्ञान योगेश्वराचे. कवी वाल्मिका सारिखा मान्य ऐसा, नमस्कार माझा सद्गुरु रामदासा. मला वाटते अंतरी त्वा वसावे, तुझ्या आत्मबोधासी त्वा बोध व्हावे. अपत्यापरी पाववी प्रेम ग्रासा, महाराजया सद्गुरु रामदासा. जय जय रघुवीर समर्थ. रामा मी तव दास दास म्हणवी, माते कशाचे भय. रामा जाईन ज्या सुखधना, होईल तेथे जय. रामा या भुवनत्रयी तुझविणे, नाही दुजा तारक. रामा तू सकलार्थ पूर्ण करिसी रे, तू तात मी बालक. तू तात मी बालक. जय जय रघुवीर समर्थ. श्री सीतारामचंद्रार्पणमस्तु. जानकी जीवन स्मरण जय जय राम. महारुद्र हनुमान की जय. ओम नमो भगवते श्रीधराय नमः. ओम नमो भगवते विठ्ठलाय नमः. नमः पार्वती पते हर हर महादेव. सगळे श्रोते जनांक वंदन. तुमगे सातत्य पळोवन खुशी जातस. पयर थंय आमी खंयचे केल्ले, कालीच न्हय हय. काल आमी आत्मारामाचो तिसरो भाग केल्लो आशिल्लो. ब्रह्मनिरूपण आमी आयकलें. आनी तांणी सांगलें हें मायेक कशी हें करचें. लास्ट थोडे श्लोक घेवया. कात्या कोवाडियांच्या कडिया. माय म्हळ्यार कशी आसता, हें आसता न्ही पझल्स, तशी ती माया. क्षणांत एक दिसता, क्षणांत दुसरें दिसता. आनी ताजे एक अशी गुंत जालेली आसता. ते ग्रंथ जे असतात न्ही, सान असो होड असो, ते ग्रंथ हळुवारपणे ग्रंथी सोडयतात आणि आमचे खातीर सलीस करून घालतात सगळें. तैसी जाण हे माया गुंतोनी उगवावी. कडे तांणी सांगलें माया झाडिता कैसी झाडावी, तोडोनी कैसी झाड टाकावी. येथे विचारे पहावी नाथिलीच हे. आता इतलें थंय आमी आयकलें केलें. आमकां दिसलें बाप रे, आमी खंयी नाती, पासंग आसूं पूर्ण नाती नांगटा इतलें सुद्दां आमकां ताजें अजुनूय कळत की ना, की आमी अंगीकारलें की ना, की आमी खंयचे स्टेजार आसा ती आमकां कळना. मुखार कसलें वांड दवरल्यान गोतना, अजुनूय आमकां तें समपचना, पडतस की ना तें कळना. सगळें विसरून वचत. फक्त
रामा मी तव दास दास म्हणवी माते कशाचे भय. अरे मी बालक तू तात मी बालक. तितलेच लक्षात दवरचें. आनी प्रेमान ताका सांगचें जें म्हाका कळना तें तुका समजे विण उमजविलेसी तू करुणा किती तुझी. म्हाका सगळे जाण म्हणटा ती की तू काय करीते तुझे तुला का समजून येते. समजे विण उमजविलेसी तू तुझी कशी कृपा किती तुझी कृपा किती. हां म्हाका कसलें समजना कसलें कळना जाल्यार उमजलें भितर भितरी ताजे म्हाका अनुभव आयलो. दॅट इज मोर इम्पॉर्टंट. संत चोखा मेळा तो म्हार आशिल्लो म्हळ्यार म्हार हांन तो आयिल्लो तो रियलायज सोल आशिल्लो जाल्यार ते अस्पृश्यांक वयर काडका म्हूण ताणें ते संत कुळान हातूंत जल्म घेतलो शुद्रांगल हातूंत. तरी याना पण प्रारब्ध हें भोगपाच लागता न्ही. मनुष्य जन्म घेना पण माया तशी ताका बरी चीत करताली सगळे जाण. धरधरी ताण ताणें तो आयकनासतना देवाक मिठी घालूक विठोबा मंदिरां वचून म्हणून आनी विठोबाने कोणें नाशिल्लो पळोवन तो हगूर घुसलो. घुसल्यार विठोबान आपणागल गळ्यांतली माळ तागेल गळ्यांत घाली आनी तो भायर आलो. ताका भानच ना. ते लोकांनी ताका पळोवन बाकीचे लोक भितर वचून अरे विठोबाल गळ्यांतलो हार खंय गेलो भांगरा हारू पळयल्यार हो घाल घेवन बसला आरामान. ताका भंय सुद्दां ना निर्भय तो बसला. ताका एक बैलगाडी चाकां बांदून त्या बैलांक धांवडायले अक्षरशा आनी सगळे गांव ताका फरफट्ट गेले. कसली अवस्था करून घाली. जाल्यार हे देवा म्हळें शांत चित्त शांत. तशी आमगेली अवस्था जावंका. आमचेर तितले अवस्था येना तरी फरफट्ट होनात आसतलें. आमचें शरीर फरफटना पण आमगेलें मन फरफट्टा अक्षरशा फरफट्टा. बैल ताण व्हरता ती तशी आमगेल्या घरची मंडळी आमकां बांदून फरफट्टा व्हरता ती नाक्क जाली तर ती. हां तावळ आमगेली कूल कशी दवरची आमी कूल कशी दवरचें ताजे खातीरच साधन आसा. तर तांणी सांगलें आमी म्हणलें समजा आमखें कसलें गोतना माया झाडिता कैसी झाडावी तोडोनी कैसी टाकावी येते विचारे पहावी नाथिलीच हे. हां तावळ तांणी कल म्हळें नाच म्हूण लेखात न्ही ती तांणी ताजो विचार करना. जे नाच ताजो कल विचार करचो. वर्म हेची की ही माया माईक कळ्ळें न्हय. आत्तां तांणी सांगलें एकांत अनेक गेले अनेकांत एक गेले कडे एक व्हरलें. तें एक सुद्दां ना कशी जाता. एकी मूळ माय व्हरली. आतां एकच एकाक म्हत्व केन्ना आसा जेन्ना 2 3 4 बाकीचे नंबर आसा ती तावळ हें एक म्हणून सांगता लागता. कसलेय नाची तावळ तें आपोआप ताजें म्हत्व कमी जाता आनी नाची जाता तिरोधान जाता. तशी ती माया परब्रह्मांत विलीन जाता आप्यापीच. आमकां कसलें कळका म्हणना. आतां हांकां जाल्यार हें सगळें वाचून न्हय आमकां दिसता बाप रे आमी खंय आसा थंय इतलें हाय फंडा आमकां कशें कळचें म्हूण. हां सगळ्यांनी दिल्लें म्हूण म्हणटा ती. त्या उद्धवान म्हळें हय म्हाका हांव तुका पुराय दिवन सोडलें तरी के तुझे स्वरूप तुझची न कळे. हां अजुनी तुका तू दिवन सोडलें म्हणटा तरी के तू कल्ल्या कळना. हां कल्ल्या म्हळ्यार तुका साधन खंय की कमी पडटा. हें तांणी ताका भविश्य हें कल म्हणटा ती निमित्त मात्र भवसव्यसाची म्हूण अर्जुनाक कृष्णान सांगिल्ली खंय तशी समर्थ त्या उद्धवाक निमित्त करून आमकां सांगता आसा ती. देवा तुका जर स्वरुपाचो अनुभव येना खंय की साधन कमी पडटा. तेमितात साधन कशी करका सांगेल पुढील साधन वर्म साधनाची वर्म कले. साधन हें साधन आसता. साध्य मेळना पळय साधनाचो कसलो उपयोग आसना. तिवय मायाची सगळीं साधन ही माया जाल्यार ताजे पयलीं आमकां समज कळका न्हय साधन कशी करका हें करका म्हणून वय की न्ही. तांचे एक म्हळ्यार तांणी सांगलें श्रवण भक्ती करका. श्रवण खंयच्याच करचें
तें असं. तरी चौथं समास चौथा साधन निरूपण नाम जाल्यार ताजी पयलें आमकां नेमकें आत्त थंय शिकिल्ल्याचें सोंपे भाशेंत जें एक कल्ल्याचें श्रवण करता न्ही ताजे नंतर निकश आमी पळोवया जाल्यार ते सगळे निकश ज्या हांत आसा ती स्तोत्रांत तें म्हळ्यार मनोबुद्धी अहंकार चित्ताणी नाम तें आमी पळोवया. आमगेलो देह हें न्हय तें न्हय, आमी हें न्हय आमी तें न्हय म्हळ्यार नेमकें हांव कोण म्हूण कळका न्हय. ताजे खातीर तांणी हांगा दिल्या हें पळया आनी सोडोवन सांगल्या. म्हळ्यार कशी संस्कृत कळनाशिल्ल्यांक सुद्दां कळटा. मनोबुद्ध्यहंकार चित्ताणी नाहम. आतां हांगा आमगेल्या देहाची खंयची खंयची अवस्था आसा ती तें नेमकें पळया. स्थूल देह एक आसा, भितरी एक सूक्ष्म देह आसा, वय की न्ही. कड्डेर ते सूक्ष्माती सूक्ष्म आमगेले भाव भावना आसा ती ज्यो दुसऱ्यांक कळनात. म्हाका मात्र कळटात. मगल भावन दुसऱ्यांक कळना ती. मगल भाव दुसऱ्यांक कळना. तितले आमी एक रूप जाल्यार मात्र कळटा, ना जाल्यार कळना. कडेरी सगळें खंय पळयलें थंय द्वैत द्वंद्व. द्वैत आयलें की द्वंद्व आयलें. द्वंद्व म्हळ्यार खंय झगडे मारामाऱ्यो, वय की न्ही. तें सगळें आयलें. ना जाल्यार त्रिपुटी आयली. भोजन भोज्य भोगता ही त्रिपुटी आयली. कडेरी आजूबाजूचे लोक व्यक्तिनिष्ठ माया हांव मगल देह म्हणना पडे सगळे गेले तर के मग देहांत आईल देह आसत न्ही बाकीचे, वय की न्ही. जाती भेद असं हांव खंयच्यान जन्म आयला ती जाती. कडेन मगले संबंदीक पुराय जाण ते सगळ्यांक रिलेटीव एक एकची ग्रंथ हो एक निर्वाण षटक सुद्दां एक ग्रंथच आसा. ग्रंथात सगळे निकश आमी नंतर पळया ते पुरे हाक लागतात. आतां हांव ग्रंथाचे आमी हें पयलें हें वाचून घेता. कळ्ळें. स्थूल देह म्हळ्यार कल्लें तें तांणी एक एक मेन्शन केलें. मनोबुद्ध्यहंकार चित्ताणी नाहम. दोळे चिम्मी करून बसून आयकया ती श्रवण भक्ती. मनोबुद्ध्यहंकार चित्तानि नाहम न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे न च व्योम भूमिर्न तेजो न वायुः चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम. हांव कलकल न्हय. ते 3 ओळींत पयली 3 ओळींत हांव कल्ली ना तें सांगलें. कल्ली ना हांव. मन म्हळ्यार हांव न्हय, बुद्धी म्हळ्यार हांव न्हय, अहंकार म्हळ्यार हांव न्हय, मगल चित्त अंतःकरण म्हळ्यार सुद्दां हांव न्हय. कान म्हळ्यार हांव न्हय, मगल कान म्हळ्यार हांव न्हय, मगल जीभ म्हळ्यार हांव न्हय, मग नाक म्हळ्यार हांव न्हय. ही भूमी म्हळ्यार हांव न्हय. व्योम आकाश सुद्दां हांव न्हय. ते तेज सुर्यागल तें हांव न्हय. वायू म्हळ्यार हांव न्हय. ते पंचमहाभुतांत येता ती. तरी मागीर हांव कोण. तरी हांव चिदानंद रूप शिवोहम. शिवः अहम शिवोहम शिवोहम. कडे सूक्ष्म देहांत कल्ले तर म्हळ्यार हें स्थूल देहांत कल्ले अस्थि मज्जा मांस आनी तें हें दिलें न्ही आमगेल्या देवी कवचांतू ते सगळेच डिटेल. जाल्यार आतां आमी हें करूं बसल्यां ती एक मनान हें पळोवया. निर्वाण षटकम 6 श्लोक आसा ती 6 ओव्यो. न च प्राण संज्ञो न वै पंचवायू. पंचवायू म्हळ्यार हांव न्हय. अपान उदान समान व्यान ते पुरे हांव न्हय. हे प्राणांची जी नांव आसा ती ते हांव न्हय. तशी सप्त धातू म्हळ्यार हांव न्हय. पंचकोश अन्नकोश आनी कल्लें सगळे शेवटचो आनंद कोश येता. अन्नमय कोश सगळे हे मनोमय कोश आनंदमय कोश हे सगळे कोश ते 5 कोश आसा ती तातूंत खंयचोय कोश हांव न्हय.
न वाक पाणी पादव, पाणी म्हळ्या हात, वाच म्हळ्या हाव नाही, हांव उल्लेख ते हाव नाही, मला हात म्हळ्या हाव नाही, मला पाय म्हळ्या हाव नाही. उपस्थ उपस्थ पायू म्हळ्यार हे सगळे उपस्थित जे वायू असती ते कसले हाव नाही, तरी हांव कोण. सूक्ष्म देह जो आसा तो दिसना, पण तो देह चलयता. त्या मज्ज खातीर आयल्या ती, पण ते म्हळ्यार हांव नाही. तर मज्ज खातीर म्हळ्यार नेमके कोणाक सेव करता आसत ते. तें तांणी सांगलें, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम. स्वाम्यांनी हांत मठांत येवचे भितर शंख वाजयता ती, आनी तांगेल तें हें घेवन ते चट 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 येता ती. तर जे बाकीच तांगेल रेटीन तांगेल हें म्हळ्यार स्वामीजी वे न्हय. तांगेल सेव करचे ते आसा ती, जाल्यार ते लोक म्हळ्यार स्वामीजी न्हयत. स्वामीजी म्हळ्यार कोण, तांगेल देह म्हळ्यार सुद्दां स्वामीजी न्हयत. तर तांच्यान भितर जे गुरु तत्व आसता, सद्गुरू रूप आसता, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम. स्वामीजी म्हणटा तेणें आमकां जर पळयल्यार आमकां तें प्रत्ययाक येता, चिदानंद रूप. कळ्ळें. कडरी आतां द्वैत कशें आसता, भाव भावना. आमगेले एक देह घेवन तांणी आमकां एक्सप्लेन केल्या. कळ्ळें. म्हळ्यार ऑल द टायम वी आर वरीड अबावट अवर सेल्स. आमी कोण, कस्टम, कुठं आयात, खंयच्यान आयलो, हें सगळें, खंय वच्चेसो, खंयच्याची जबाब गोतना आमकां. टोटली कन्फ्यूज, मागीर गोतनाची. थंय आमगेले कसलें पडद घाला आनी अपस्मार म्हणटात न्ही, ते अपस्मार एका लेखान बरें आसा अपस्मार म्हणून. कितलीं जाण न्ही तें पास्ट लायफ रिग्रेशना वता ती. कळ्ळें. पास्ट लायफ रिग्रेशना वचलें तें कलकी समोहन कोर न्हू तांकां. आतां तूं म्हापशें वच रिग्रेशन करून आतां पयलेच तूं सांचेर जालो, कडेरी तूं म्हापशी जन्मान तूं गेल्लो, कडे परत आयलो त्या जन्मान तूं, मागीर तूं कोण आशिल्लो, अशी करून म्हापशीच पळयल्यार असले लोक आसत न्ही पिशेशे जालेले आसत. कळ्ळें. म्हळ्यार तांकां जो अनुभव येता ती वतात कल्ल्याक, अयो इतले कश्ट कल्ल्या येतात, आमी कल्ल चुक केल्या, व्हाय मी हो एक प्रश्न आसता. सूख आशिल्लो ताळो व्हाय मी कोणें म्हणना, जाल्यार दुख्ख आयलें की व्हाय मी म्हणटात. त्या पळोवनच्या मस्त जाण लाखो रुपये खर्च करून थंय वतात, आनी एक सेशनान जायना तें पुरे सम तुमगेलें मात तें वायट जाता म्हणसर वायट करतात. तशी आमी तसल्याक वचूं न्हय. देवान जो पडद घाला न्ही आमचे खातीर तो मुद्दाम घाला. सो अदरवायज वी वोंट बी एबल टू एन्जॉय अवर प्रेझेंट लायफ. प्रेझेंट टेन्सान जगूंक शकना ती, तेमीच तें घाल्या. तर तूं म्हळें हें न्हय, तूं म्हळें तें न्हय, जाल्यार हांगा आमी देवाचेर विश्वास दवरका. कोणाचेर विश्वास दवरका, तर त्या चिदानंद रुपाचेर, त्या शिवतत्वाचेर आमी विश्वास दवरका. जो आमगेलो भवानी शंकर देव आसा, तो पायया मुळांत दाबून धरलें ते अपस्माराक. कळ्ळें न्ही. म्हणून आमी जागृत अवस्थेन काम करूं शकतात. तर हे जे अपस्मार फक्त पहिले जन्म विसरचे पुरते शिव वापरता आमचे खातीर. पहिले जन्माचे कल्ले आनी मुखार कल्ले वच्चेस टोटल अंधकार कळना आनी मुद्दाम सांगना ती. म्हळ्यार एक नमने भंय आसूं न्हय, पण हांगा आमी त्या आमगेल खातीर तशें केल्ल्या म्हूण हज्जाने आमी ताजेर विश्वास दवरता. त्या शिवतत्वाचेर, त्या सद्गुरू तत्वाचेर आमी जेन्ना आमगे वता ती देवा लागीं गुरू लागीं, व्हाय मी म्हूण तावळ ते गप्प बसता ती, कल्ले उलयना. तांकां सगळें कळत आसता. जाल्यार आमकां सांगून आनी भिसडावंक म्हणना. प्रेझेंट टेन्सान जग बाळा. प्रारब्ध एक EMI शे. आमी मस्त कर्ज काडलेले, त्या वेळार फेडच्या जाय न्ही, आयुश्य कमी पडलें, ते आतां फेडच्याक आमी कोणा हातान कर्ज घेवन येयले की ते आमगेले फ्रेंड्स म्हूण आयले, चेडूं म्हूण आयलीं, आनी शत्रू म्हूण आयले. कळ्ळें. आनी सगळे आमकां लुबाडचे लागले. पाटेल तशी उलयता ती, आमगेले इन्सल्ट करता ती, आमकां हें करता. आतां व्हाय मी म्हणचे ना, कर्ज घेतना बरें दिशील की न्ही, आमी तांकां लुबाडलेले गेल्या जन्मांत म्हणून ते वसूल करून दिवचे आयलेत. दिवन सोडात न्ही, दिवन सोडात. ती हस्त दिवन सोडचें. एक इन्स्टॉलमेंट गेले, कर्ज माफ जालें की न्ही तितलें कमी जालें ना बॅलन्स, नाजाल्यार ते विथ इंट्रस्ट फेडका लागता मुखाल जन्मांत. तशी दवर मचुलेली.
हांगा खंय प्रारब्धांतुनी खंयचेय प्रॉब्लेम्स ऑप्शन असना. हिवे आमगेल परीक्षा आस जाल्यार परीक्षे पेपर आनी प्रत्येक लागल विंगड विंगड आस. त्यामीत हांगा कॉपी करूंक जायना, प्रत्येक लागल पेपर विंगड. जाल्यार आमी सोडयतना कायम आमी त्या परमेश्वराचेर विश्वास दवरका आनी कशी सोडोवच्या जाय क्लेवरली सोडोवंक. हांगा आमकां केन्ना अनपेक्षीत प्रॉब्लेम दितात. तातूंत एक जरी ऑप्शन सोडलो याना म्हूण हांव प्रयत्नच करनी, अयो हें कठीण आस, किंवा वेळ गेलो, वेळ जालो, आमगेलें आयुश्य खर्चलें, आमी वचुली. तो एक अनुत्तरीत वरले प्रारब्ध भोगनी, तें भोगच्याक एक प्रश्न सोडोवच्याक आमकां परत येवंक लागता. आनी परत येना पडे खंयच जन्मा वतात कळना, पयलेच माहोल आसना. आत्तां आमी आमगेलें महत् भाग्य आमकां हो सत्संग मेळटा तस. आमी समर्थांगेल्या सहवासांत आसत, संत तुकारामांगेल्या सहवासांत आसत, संतांगेल्या सहवासांत आसत, सद्ग्रंथांच्या सहवासांत आसत, आमी नामस्मरणांत नामाच्या सहवासांत आसत. आनी कसली जाय आमकां? हां, तर मागशीचे मुखार कल प्रेझेंट टेन्सान जगचें आनी आराम कसले कश्ट आयले असो एक इन्स्टॉलमेंट चला गया अशी कळ्ळें. कळ्ळें म्हळ्यार दीस टू शॅल पास. आमगेलो सेकंड मोटो कहलो दीस टू शॅल पास. आतां हांगा शंकराचार्य सांगता ती की भाव भावान खंयचे खंयचे आसा ती. न मे द्वेष रागौ न मे लोभ मोह. पळय सांगिल्लें रिपू कशी उत्पन्न जाता ती. जाल्यार रिपू भिवंक म्हणना, इफ वी कीप देम अंडर कंट्रोल. कशी व्यवहारा खातीर प्रपंच आमी करचोच. आमी शंकराचार्या वरी संन्यासी न्हय ती, आनी संन्यासांक सुद्दांय प्रपंच सुट्टना. प्रपंच करूंक बेजार आयलो म्हूण तुमी जर रानां वचून राबलीं संन्यास घेवन म्हणून, हां, राबूंक तुमकां कलेपणी लागता, भूक लागता. भुके खातीर खंय भिक्ष मेळका लागता, भिक्ष मागका लागता. न्हीद भिक्ष दिली की थंयच राबच्या जायना. लोक कंटाळतात हो कल नित्य भिक्षर खात कले करना म्हणून. तशी चलना. तेमी सगळें सजेस्ट करता ती कलेपणी कर बाबा, नित्य कोण तुका जेवणा घालचें फुकटचें अशें जाता. कळ्ळें. आमगेलें वी हॅव टू प्रूव अवर वर्थ. फुकट भिक्ष मेळना. मनाचे श्लोक इतले तयार केले स्वामीजींनी आनी लोकांक प्रबोधन केल्लें. तावळी राशीभर डोनेशन्स आयलीं तांचले, इन कॅश ऑर कायंड. कळ्ळें. कायंड म्हळ्यार कळ्ळें मनुश्यबळ आयलें, सगळें साधन आयलीं, कसलें तांचें आयलें तें पुरें आयलें. धान्य हें तें सगळें, आनी शिवाय पयशे सगळें आयलें. तें कशी फुकट आयलें. 205 श्लोक बरयले स्वाम्यांनी, सरळ सांगलें. आनी प्रत्येकल्यांक सांगलें आमी फुकट दान घेवचें ना. कोणागेली कल्ल्याक सांग, फुकट जर आमी दान घेतलें, दान दितल्याक सुद्दां ताजो अभिमान जावचें शकता, पळय हांव दान दिल्लें म्हूण. हां, आनी अपेक्षा आसता की आपणाक कोण तरी एप्रिशिएट करता म्हणून. कळ्ळें. दिलें दान घेतलें दान, तशें आमी कले दिवंका आनी आमी घेवंका. त्या खातीर ते मना श्लोक आनी ताजो अर्थ सांगचो म्हळ्यार समाज प्रबोधन जावंका. तावळ तें दान घेवन येवंका. लोक वाट पळयताले खंय. तशी जें आस तें भाव भावना त्या वेळार. आतां आमी एकच कल्ले नाच दुसरें म्हणना पडे, शिव मात्र सांगा. ब्रह्म म्हळ्यार कल्लें हांगा फक्त शिवतत्व आस, विष्णू तत्व आस, राम तत्व आस. तत्व म्हळ्यार तत् हाजें अस्तित्व. कळ्ळें. तें निर्गुण निराकार अधिष्ठान. कळ्ळें. न मे द्वेष रागौ न मे लोभ मोह मदो नैव मे नैव मात्सर्य भावः न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्ष. आमकां चार आमगेले पुरुषार्थ म्हणटात. आमकां मस्त अभिमान आसता आमी ते पुरुषार्थी आसत, पुरुषार्थ आसा आमचे लागीं. हां, जाल्यार ते पुरुषार्थ कितले केले तर धर्म आमी पाळटा ती जाल्यार धर्म म्हळ्यार हांव न्हय. अर्थार्जन करता ती जाल्यार अर्थ, खंयच्याय अर्थान अर्थ घेतली तरी तो अर्थ म्हळ्यार हांव न्हय. काम म्हळ्यार इच्छा, गरज, इच्छा.
आणि दुसरी म्हळ्यारी बाकीच कसकसले तुमगे लिपू. आणि न मोक्ष मोक्ष मेळका ही एक लालसा. मोक्ष मेळ असं रपता. खरेंची मोक्ष मेळलं तरी त्या व्यक्तीक कळना सुद्धा आपणा मोक्ष मेळना. आणि जर मोक्ष हो शब्द असणे पुरुषार्थाचा तो मनात सुद्धा येना. तुका म्हणे गर्भवासी सुखे घालावे आमासे, तुझा विसर न व्हावा. ऐसे करी देवा तुझा विसर न व्हावा. गुण गाई न आवडी हेची सर्वई माझी जोडी. न लगे मुक्ती धन संपदा संत संग देई सदा. तुका म्हणे गर्भवासी सुखे घालावे आमासे. तशी मोक्षाची सुद्धा लालच वरना. कल्ल्याक हा कोण झाला आता? स्वयं मालक झाला. चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम. ते जे शिवस्वरूप असं हांव हे नाही हांव ते नाही. हांव कोण ते जे शिवस्वरूप ते सगळे ना जायना पण कल्ले वर्त की त्यांची मगले रूप असं. मगल रूप त्यांचे असं अजूनही म्हाका कळना म्हणून. तशी द्वैत म्हणा कले. न पुण्यम न पापम न सौख्यम न दुःखम न मंत्रो न तीर्थो न वेदा न यज्ञ. अहम भोजनम नैव. हा म्हळे भोजन नाही, हा भोज्य नाही. कळणे? मग जेवचे एक इच्छा. न भोगता हा जेवतलोय नाही, उपभोग घेतल नाही. हे तरी हा कोण? चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम. न मृत्युर्न शंका न मे जाती भेद. हे जाती भेद जे हांव खंयच्या जातीचं असं हे ते कसले म्हाका लागू पडना. हांव मृत्यू नाही, हांव जन्म नाही. म्हाका कसले हे मृत्यू मुक्तता बद्धता हे म्हाका कोणें बांधता न्ही तेमी ती म्हाका मुक्त करचो हेंचे प्रश्न पडना. कोणें बांधता न्हीच म्हाका. न पिता नैव मे नैव माता न जन्म. हांव कोणागली आवस ना, हांव कोणागल बापूस ना, हांव खंयचे जन्म ना म्हाका. न बंधू हांव कोणाल भाव नाही, हांव कोणाल मित्र नाही. हांव कोणाल शिष्य नाही, हांव कोणाल गुरु नाही. फक्त हांव कल्लस चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम. शेवटी ते सांगतात अहम निर्विकल्पो. हे अगदी महत्वाचे. ब्रह्मरूप म्हळ्यार कल्लें तांणी भोग गोमटें एक्सप्लेन केलें. आता कल्ले नाही हे पहिले सांगले 5 कडव्यान तू हे नाही ते नाही. स्थूल देह हांव नाही, सूक्ष्म देह हांव नाही. मग स्वप्नावस्था म्हळ्यार हांव नाही, मग न्हीद म्हळ्यार हांव नाही, निद्रावस्था म्हळ्यार हांव नाही, मग जागृत अवस्था म्हळ्यार हांव नाही, मग तुर्यावस्था जी साक्षी जावन ह्या तिन्नी पळयता ती सुद्धा हांव नाही. तरी हांव कोण की ह्याचे सगळ्याचे व्यतिरिक्त जे अस्तित्व कायम असता ते तो हांव कोण? अहम निर्विकल्पो. तुमकां कल्पना करूं जायना. विकल्पना थंय खंयची कल्पनाच नाशिल्ली मी ती. संकल्पय ना विकल्पय ना. बरे संस्कार ना ती, वायट संस्कार ना ती. कळ्ळें? पण जे आस ते आस. आणि ते कशें आस? सदैव आस, सर्वत्र आस, समान आस. ताका परिच्छेद करूं जायना. परिच्छेद करूं जायना. काल परिच्छेद जायना, वस्तू परिच्छेद जायना, कसले कोण ताजी कुडकी करूंक जायना. कळ्ळें? खंय वचून थंय तें तुमकले ताका हेंच तुमकां हात तेमी ती ते अशी चोरून दवरल्या की सटकन कोणाक मेळ नाही. नाल्यार सगळीं वचून तांत आनंद घेत आशिल्ली न्हय. मायेच कल गरज आशिल्ली. मायेच कल्ली गरज आशिल्ली. जर ब्रह्मांड जायनीच, माय उत्पन्न जायनी, तरी के हे अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो विभुर व्याप्य सर्वत्र सर्वेंद्रियाणां सदा मे समत्वम. न मुक्तीर न बंध. कायम मगले हांव समत्वांत आसता. एकच की हांव आस अस्तित्व. अस्थि भाती आणि प्रिय. तांतू जो बुडला तो तांत आसता. आपण आस तांतू ताका आनंदाची जाणीव जाता भाती. आणि तो प्रिय. आनंद 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 अशें दुसरें कलेना. तें हांव चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम.
आतां असलें जें एक स्तोत्र हां तांकां तांकां कितलें शिकूं मेळटा वय की न्ही. तर साधन म्हळ्यार कसलें, शेवटी एक एक स्तोत्र एक एक हें संतांनी बरयल्लें ते संतची सांगता आसा ती म्हणून लेख करून आमी ताजें श्रवण करता. आतां हांगा ते सांगतात तुगेलें इतलें तुगेलें सांगिल्लें तर कितकी आमकां माथ्या वेल्यान गेलें कळ्ळें. म्हळ्यार समर्थ म्हणटात खंय की तुगेलें साधन कमी पडता मा ममटे कोन्न सांगता ती कळ्ळें. तावळी आतां हांगा समास चवथो सूर जाता. साधन वर्मकल साधनाचे साधन निरूपण नाम श्रीराम समर्थ. आतां हें आसत न्ही, हें अशी केल्यार तशी जाता, माय अशी केल्यार ना जाता, अशी केल्यार येता, सगळे कडेन माय आसता पण ती खंय ना, ती दिसता पण आसना, दिसना त्या वेळार सुद्दां ती आसता, ती सगळे कडेन आसता पण ती जायनीची. हें सगळें गौड बंगाल आमकां माथ्ये फिरयता. आमी सादी मनशां आमकां कसलें हें आसा तावळे आमी भितात एक नमुन्याचें. तावळे समर्थ सांगता ती भिवू नाका चेडा, भिवू नाका. तुगे स्वरुपाची ओळख हांव तुका करून दिता. तूं हांव सांगिल्ली तशी साधन कर. साधन करका आमी परिक्षे बसतना अशी वचून बसलो आनी पेपर दिलो जाता तुवें, जाता तुवें. आत्मज्ञानाची परीक्षा म्हणजे डॉक्टरेट करचेंच तुमकां. साधन कितली करका. काळ काम बेगाच गणित घाला ती आमगेलें वय केल्लें आमी कितलें वर्स वरलें त्यांनी आमी कितलें हाव मच वी शूड हरी अप. तावळे आमकां बाकीच्यांक प्रायोरिटी दिवचें आतां वेळ ना. यंग आसतना जालें, फिरून जालें, हें जालें, तें जालें, हें अटेंड केलें तें. प्रायोरिटी शूड बी श्रवण भक्ती आनी सतत. कळ्ळें न्ही. तें आतां आमी वाचच्या जे सकळ साधनांचे सार. आतां हें पयलेंच हांव तुजें तांणी सांगल्या तुका अशें मेळटलें तशें मेळटलें. तें कोवाडियाच्या कडया म्हळ्यार ते पजल्स सुट्टले ह्या ग्रंथांतूं. हां ती मायाची सोडयतली तुजे खातीर. त्या मायेक शरण वच. पण मायेक शरण वचचें म्हळ्यार नेमकें कल करचें, कशें करचें आमकां गत ना. माय आमकां कळनाची अजुनी. हां पळयत पळयता ती विद्रूप जाता, पळयत पळयता भोगमटी जाता, पळयत पळयता आमगेले कान पिळता, पळयत पळयता शाबासकी दिता आमकां. हां कळनाची. तावळे कशी तीक वश कशें करचें. तरी साधन निरूपण ताचे खातीर साधन कल करची श्रवण. जे सकळ साधनांचे सार जेणे पाविजे पैल पार, जेणे साधने अपार साधक ते सिद्ध झाले. कळ्ळें न्ही. म्हळ्यार आमकां ते समर्थांनी आमकां दिसता ते मंत्री लोक आश्वासन दितात न्ही वोट मेळका म्हणून. हांव म्हाका वोट दियात, हांव हें कोन्न दितां, तें कोन्न दितां, तें कोन्न दितां आनी एक पण इलेक्ट जावन आयलें की कले मेळना. तशी न्हय हें. समर्थ तशी ना ती. तांकां दिवचें आसा पण दिवच्यांतूं ते सांगता ती सेल्फ सफिशियंट जाय ती. स्वता पांयाचेर स्वता ताकदीचेर अभ्यासा शिवाय प्रयत्न साक्षेप आनी गुरुकृपा दोन्ही जावंका. साक्षेप जावंका, विवेक साक्षेप आनी गुरुकृपा गुरुसेवा हें सगळें जावंका. विश्वास हे सगळे सद्गुण आसल्यार मात्र तुमगेलो अभ्यास समज जाता. अभ्यास ही एक साधन आसा. कळ्ळें. अभ्यास खंयच्याचो अभ्यास करपा लागता. तो अभ्यासांक पयलीं केल्लें साधन जे सकळ साधनांचे सार जेणे पाविजे पैल पार, जेणे साधने अपार साधक ते सिद्ध झाले. ते हे जाणे रे श्रवण करावे अध्यात्म निरूपण. श्रवण कल करका अध्यात्माचे निरूपण करका. श्रवण आमी मस्त कलकले टी व्ही लावन कसले आयकता ती. ते केन्ना पळयता हल्ली आमगेले ते सोनी ते रामायण लक्ष्मण चॅनल लावन दवरल्या जाल्यार ऑन केलें की ते कल की क्रायम पेट्रोल खबर कसली लागता कोणें कोणाला खून केलो म्हणून लायल भितर बंद करचें. तशी म्हळ्यार तेंची लागता असलेंच आजकाल सगळें कोण कोणें कशी शेंडी लायली, कोणें कोणाक कशी फसयलें हेंची चलता. नाल्यार खंयची रेसिपीज ते रेसिपीज दाखयतात तान निसरे कोण पळयल्यात की ना की असले रेसिपीज आमकां नाका ती. जे समर्थांनी रेसिपीज करून दाखोवन तांकां स्वानुभव आमकां ते शिकयत आसा ती कल्ल्याक तरी आमकां तें कळका म्हणून. कळ्ळें. आमी तें तांकां मेळ्ळें तेंच आमकांय मेळका आनी आमकां खावचें मेळका. म्हाका विचारल्यार म्हाका तुमगेलें गत ना पण म्हाका तरी दिसता म्हाका
आतां एकल्या घार की फंक्शन आशिल्लें खंय, तरी स्वीट डिश देवाक निविद्याक ते घरच्यांनी करता म्हूण सांगलें. तो इतलो व्हड तोप घेतलें, कितली लिटर दूद बासुंदी करची आशिल्ली, आनी तो दौल इतलो व्हड हाडलो. आनी तितलें घान तें 8 काने दूद चिक्के अशी सोडल्यारी ते करपता, आनी ते बासुंदी करपल्यारी खावच्याक जायना, उडोवचीच ती. म्हणना पण 2.5 तास 3 तास घोटायत रावलें घोळयतची. कडे तें आटलें म्हूण जालें. तातूंत साखर घाली, केशर घाली, ड्रायफ्रुट्स घाले, सगळें भोव फस्ट क्लास बासुंदी जाली. निविद्य केलो, सगळ्यांक वांटलो. आमी खाल्लो म्हूण दिसलें. जाल्यार नंतर आमी कोणाले आतां मोगल केस पळयात. हांव तुमकां इतलें सांगता, समर्थ मल्ल्या थंय बदोवन घेतात. तुमकां सगळें खावचें मेळटा, जाल्यार तें म्हाकाय खावचें मेळका जाल्यार हांवें नुस्तें दवलो आनी आयदन घेवन जायना. जाता तुवें म्हाका विचारलें, म्हाका तें जावचें ना. म्हाका नुस्तें बासुंदी केल्लें आयदन आनी ताचो दौल जावचें ना. कलमारी ते हें म्हणटात खंय खोट्टो. खोट्टो आनी खीर एक जाता, कडे पान मात्र वाऱ्यार पडटा म्हूण आमगेल्यान ते आदगतीस. खोट्ट केलें, खीर केली, खोट्ट दिलें खावच्याक, पान काडलें उडोवन सोडलें. तशी म्हजेच लेगील गत जावं न्हय ही म्हाका अत्यंत आर्त भावनेन हांव समर्थांक सांगता की म्हाका तो दवलो आनी आयदन जावचें दिवनाका. म्हाका स्वताक सुद्दां तो अनुभव जाय देवा. याचसाठी करी अट्टाहास, तो शेवटचा दीस माझा गोड व्हावा. कळ्ळें. तशी ते हांगा आमी सांगल्या. उल्लंघा म्हूण कसलें उल्लंघा म्हूण कळना, भंय दिसना म्हाका. जाल्यार जातलें हो एक सहज भाव आसा. कळ्ळें. तर हांगा घडटा निकलसाल्या, सकळ साधनांचे सार जेणे पाविजे पैल पार, जेणे साधने अपार साधक ते सिद्ध झाले, ते हे जाणे रे श्रवण, करावे अध्यात्म निरूपण. वाचतील ते श्रवण नाही, मुख्य म्हळ्यार हांगा श्रवण म्हळ्यार कल्लें हें कळका. कडे कल्ल्याचें श्रवण करका हें कळका. मागीर ताजें मनन म्हळ्यार कल्लें तें कळका. आनी तें कल्ल खातीर करचें तेंवूय कळका, की आमगेलें ध्येय आमी हें आसता. त्या दृश्टीन आमी पळोवया एकेकाची. श्रवण हो एक शब्द म्हूण दिसता, तातूंत कितलो अर्थ भरला. एक म्हणटा, हांव सांगता, ना गो तो आयकना मगलें म्हूण. मगल चल मगल आयकना, मगल बामण मगल आयकना. आयकना म्हळ्यार केपें रे तो. आयकूनचें आनी श्रवण करचें मस्त फरक आसा. श्रवण हो श्रू धातूंतल्यान आयला, वर्ड श्रू म्हळ्यार काय शुश्रूषा म्हळ्यार सेवा, हो एक अर्थ सुरू जाता. आनी श्रवण म्हळ्यार आयकूनचें, श्रवण भक्ती. आयकूनचें कल खातीर आयकूनचें, ताचो उपयोग करून घेवचे खातीर, लोकांक सेवा करचे खातीर आयकूनचें. तावळ तें खरें श्रवण जाता. ताचो उपयोग करचो, अशी करचें तें तूं युट्यूबार रेसिपी दिल्या म्हणून कोण पळोवचें, कडेन कोणाकय खावचें जायना. तांणी तें युट्यूबार घाल्लेलें आसता, तांणी सो खरें केल्लें की ना खाल्लें की ना कोणाकय कळना. आसो दॅट इज अ पार्ट. जाल्यार आमी तशी करची न्हय. कशी श्रवण करता, सद्ग्रंथांचें श्रवण करता, अध्यात्माचें निरूपण आयकूंका, मनन करता. तरी आतां हांगा आमी संत सज्जन महानुभावी परमार्थ चर्चा करीत जावी. आतां हांगा श्रवण म्हळ्यार आयकूनचें. तर आयकयतलोच का न्हय, तरी मात तूं आयकतलें न्हय. फक्त नाम ही एक अशी चीज आसा, नामस्मरण, जें आमीच घेवचें आनी आमीच आयकूनचें अशें करूं जाता. बाकीचें जें आसा अध्यात्म निरूपण, तें कोणें कोणी सांगता आनी आमी आयकूंका. तें प्रत्यक्ष देहांत आशिल्ले सद्गुरू उलयतना आयकूंका. तें जर देहांत ना ती, तरी तांणी बरोवन दिलेल्या किंवा इतर संतांक गेल्या आनंद आश्रम स्वाम्यांक गेले तुमकां सांगता, तांणी शिश्य स्विकार जावन बी तरी
पाप 8 दिवसांत तूं हड्ड स्वामी मुक्त जाले, पांडुरंगाश्रम स्वामी. मागीर तांकां श्रवण भक्ती कशी घडली? हां, तांणी मस्तीतले ग्रंथ वाचले. आनी जे कोण येता ती तांतू मगल्याची गुरुंगल सद्गुरुंगल अस्तित्व आसा हें मान्य करून त्या अस्तित्वाक सद्गुरू रुपाक ते शरण गेले. आनी ते मगल सद्गुरू पांडुरंगाश्रम स्वामी त्या ग्रंथान बैसून म्हाका शिकयत असत. ह्या दृश्टीन तांणी मना पासून श्रवण केलें. तावळ ते अंतरांतू ताजो गुडार्थ वर्म अशी भिनलें रक्तांत तांगेल्या. हां, आनी तरी ते आत्मज्ञान जावच्याक प्रत्यक्ष म्हळ्यार ती साधन करना पडे तुमी हें जाता ती अधिकारी जाता ती मोक्षाक. कळ्ळें? आत्मज्ञानाक अधिकारी जाता ती. जर शेवटी आत्मज्ञानांत होऊन घालची काम प्रत्यक्ष सद्गुरू करता. त्यान तांकां मेळ नाशिल्लें आनी तांणी तें मागीर ते कृष्णाचार्याला वचून तांणी हें करून तांकां तें आत्मज्ञानय जालें. जाल्यार भावना कसली आशिल्ली? भाव कसलो आशिल्लो? मगल्या सद्गुरूंनी मगल कान्नांत तें पर्जन्य नामामृत घालें आनी तांकां समाधी लागली. तांकां आत्मज्ञान जाल्लें. हें जावचें शकता. म्हळ्यार कितलीं जाणां गेल्यात मगल सद्गुरू देहांत ना ती, समर्थय देहांत ना ती, श्रीधर स्वामी ना ती, तांगे शिष्य जे विठ्ठल म्हणून असं रामदास चरण म्हणटात तांकां तेवेच ना ती. तावळ हांव कोणाला थान घेवचें? श्री समर्थान म्हाका पकडलें. खंय वता तूं? खंयचे सद्गुरू सोदूं वता? हांव बसलां न्ही हांगा ग्रंथांत. हें करी आनी आयक. तुवें श्रोत जा. तूं नुस्तें आयदन आनी हें जावं नाका, दवल जावं नाका बासुंदी वांटतली. तर तूं स्वता श्रोत जा आनी तूं आयक. तूं ताजें श्रवण मनन करी, दुसऱ्यांक आयकय आनी तूं श्रोताय जा आनी वक्ताय जा. साळुंकी बोले मंजुळ वाणी, बोलविता धनी वेगळाच. तो हांव उलोवन घेता जाल्यार ते उलयता ते तुगेल मुखांतन येतलें. ते तुवें ताजो अभ्यास करी. नुस्तें दुसऱ्यांक सांगू नाका तुमगेली कॅसेट आयकया ती म्हूण. तूं स्वता सुद्दां आयक आनी ताज्यान ते प्रॅक्टीस करूंक पळय. हां, तर थांगा श्रवण करावे अध्यात्म निरूपण, मनन करिता समाधान निजध्यासे पावती. हांगा श्रवणा बद्दल आमी थोडें पळोवया. हां, कल तांणी दिल्या श्रवण म्हळ्यार कसलें? हे श्रवण हांतू खंयचेय साधनांतू सातत्य आसता. आज केल्लें आनी 10 दिवस ना आमी भायर भोंवता पडलीं, 11 दिवस परत आयलीं, परत थोडेंशें श्रवण केलें. तें चेड वंगो तसो भूक येता ती एक बज काडलो तोंडाक घालो आनी धांवन हांगा थंय खेळ लायली. अरे आई म्हाका आनीक बस दी न्ही म्हण अशें केलें. तें खरी भूकय मरता मागीर. तें मी आई सांगता कसलें तुका दिना, तुका सम भूक लागो कडे समज जेवी पोट बरी म्हण एक हाज्यान. तशी ती शिस्त आसता. श्रवण म्हळ्यार शिस्त, सातत्य. हां, आनी श्रवण मनन निधिध्यासन. निधिध्यासन म्हळ्यार कसलें? की तुमी उमेद येवंका ताज्यान श्रवण करतना आमकां उमेद येवंका. कळ्ळें? तर हांगा तांणी दिल्या यूट्यूब रेसिपी नुस्तें पळोवं नाका ती. टायम मॅनेजमेंट करा ती. टायम मॅनेजमेंट कितले बाकी संवसाराक कितलो वेळ दिवचो आनी अध्यात्माक कितलो दिवचो. तुमचें कितलें वर्स वरलें ती त्या प्रमाण प्रायोरिटीज ठरया ती. ही शाब्दीक जें आसा तें परत परत आयकूंक लागता. हां, आनी तें कल खातीर श्रवण भक्ती करची की तें करचेंच म्हाका खावचेंच आनी खावन तृप्त जावन बाकीच्यांकय तृप्त करचेंच दिवन त्या दृश्टीन हांव समज शिकून घेवंका न्हय. हां, आतां मगले गुरू लागीं संलग्न जालें मन. जशी लग्न जावन सासरी वता बामणाल घरा चल्ली तावळी तिका हांव कल खातीर रांदप शिकयता की तिने थंय करूंक शिकता नाल्यार सवन घेतली. तें करची मात्र न्हय, तें समज जावंका केल्लें आनी दुसऱ्यांकय वांटका, आपणें खावंका, तृप्त जावंका, पुश्ट जावंका, तुश्ट जावंका, आनंदी जावंका. हें सगळें आसता तांतू. कळ्ळें? हेतू. कळ्ळें? तरी हांगा श्रवण म्हळ्यार कसलें जें एक सेकंड.
ते श्रवण हे कळले, कल खातीर करचे. ते कल्ल्या श्रवण करू का? श्रवणाच मटेरियल आमकां हितून मेळटा. श्रवण म्हळ्यार आयकूनचें. तें कोणें पुणें आयकोंका देहांत आशिल्ल्यांनी, नाजाल्यार ग्रंथांत आमी घेवंका, किंवा आजकाल ऑडिओ कॅसेट्स आयल्यात, तातूंत हांव श्रवण करता बरबरेची. आनी तें नुस्तें श्रवण करचें न्ही, तांचे नोट्स काडका ती. मनन म्हळ्यार मंथन. त्या आयकलेल्याचे साधक बाधक विचार करता. म्हळ्यार तांकां तें खंयचें आमकां प्रॅक्टिकल आसा, आमकां आचरण करूं जाता, आनी खंयचें आचरण करूं जायना तें नोट करता. आनी दुसरे दिवस आयकूनच्या वचून ते गुरूंक विचारता की हें आमकां समज कळ्ळी, परत सांग, हांव तें कशें आचरण करूं, म्हजें जायना. तावळ ते आनी ते ग्रंथी उखलता ती. कळ्ळें? तावळ सांगिल्ली बरी, कोवाडियांच्या कडया कोड्यांतली हळवार उखलता ती. तर कल्ल्याचें श्रवण करचें, तरी सद्ग्रंथांचें लायव्ह जावंका, नाजाल्यार संतांगेल कीर्तन आयकूंका ती, चरित्र वाचका ती. संतांगेल चरित्र वाचची कल्याक की ते संत हांगले तुकारामागेलें आनी चरित्र जें आसा तें अक्षरशः तांगेल अभंग जरी घेतले, अभंग गाथा, संत तुकारामागेल गाथा, तो तांगेल सगळं जीवन पट आसा, तांगेल मनोगत असते. ते तांणी स्वता साधन कशी केली, ते शूद्र म्हणून जन्म आयले, कडेन वैश्य जाले, सावकारी केली तांणी, क्षत्रिय म्हणून लढले, हें करूंक कले अंधश्रद्धा आनी घालोवचे खातीर सगळ्याला फायट दिली तांणी, आनी ब्रह्मविद ब्राह्मण जाले. कळ्ळें? हे चारय तांणी एक आयुश्यांत केल्ले. तर हें जें तांगेलें चारित्र्य, तर तांकां जालें मागीर म्हाका कलें जावं न्ही. हांवें चिदानंद रूप आसा, हांव करतली हो विश्वास दवरका. आनी चरित्र कल्ल्या वाचची, वाचतन तांगेलें चारित्र्य आमच्यान तेमकां म्हणून तें आयकूनचें, वाचचें. वाचतन कशी की ते संत तुकाराम आमकां तांतू बैसून सांगता आसत. आतां पडो बुद्ध अहंकार चित्ताणी ना म्हण ते शंकराचार्य, सद्गुरू शंकराचार्य आमकां तांतू बैसून ते आमकां सांगता आसा ती ह्या हाज्यान. कळ्ळें? तो तांगेलो अनुभव आसा, आनी तांकां कळकळ आसा की आमच्यातूय तो आमकां अनुभव मेळका म्हूण. कळ्ळें? सद्गुरू देहरूपान आसले तरी बरेंची, जाल्यार जरी नसले तरी ग्रंथ रुपाने तांगेल मनोगत ते एकदम मोकळे करता ती, कल्ले हातचे राखून घेना ती. कळ्ळें? जाल्यार आमचे खातीर ते करतात न्हय. तांच लागीं त्या ग्रंथा लागीं संपर्क, सातत्य, आनी संपर्कान सातत्य दवरका. संपर्क म्हळ्यार कनेक्ट, टू गेट कनेक्टेड, सतत ताजी विचार तयार आसता ती. आनी आमी कितले थंय आमकां स्वविश्लेशण आसता ताजे खातीर. सद्ग्रंथांचें श्रवण आसता. तर सद्ग्रंथ म्हळ्यार कसलें हें पळोवंक आमी कशें कळचें. सद्ग्रंथांचें हांत दिल्या षडलिंग म्हणटात ताका. लिंग म्हळ्यार निकश म्हळ्यार कसलें प्रमाण, प्रूफ. हो सद्ग्रंथ आसा हाजे प्रूफ कसलें, तर अशी 7 आनी प्रूफ हांत दिल्या ती वैदीक ग्रंथांतू बरयल्लें आसा ती. कळ्ळें? तें आमकां सादारण कळल्यार बरें, कळ्ळें म्हळ्यार तें दॅट इज गायडन्स, की आमकां ग्रंथ सिलेक्ट करतना खंयच हें आनी खंयच ना. तर पयलीं तांणी सांगलें गोतस की उपक्रम आनी उपसंहार हांतू एक वाक्यात आसता, एकल्याक आसता. जशी पद म्हणटना एकल्यांक जर सूर ताल कळना तरी सूर करता ते खंयची सुराचेर, काळे पांचाचेर सूर केले, आनी परत स मेर येतना ते खंयची सुरार आयले, म्हळ्यार तांकां गायनाची माहिती ना. तशी जावं न्ही. सद्ग्रंथ म्हळ्यार तो एक्सपर्ट ग्रंथकार आसता. तांणी जे विशद केल्लें, फॉर एग्जाम्पल हांवें तुका सांगलें तांणी श्रीमद दासबोधान तांणी गोतस न्हय, तांणी पयले कल सांगिल्लें ग्रंथानाम दासबोध गुरु शिष्यांचा संवाद येथ केला विशद भक्ती मार्ग, आनी तुमकां हें मेळटलें तें मेळटलें. कडेन 20 दशकांत याना पडकल सांगलें, 20 मेळका न्हय, तेंची तांणी रिपीट केलें. जाले साधनाचे फळ, संसार झाला सफळ,
निर्गुण ब्रह्म ते निश्चळ अंतरी बिंबले. हिशेब झाला मायेचा, झाला निवाडा तत्वांचा. तत्व कशी घालोची ते कळलंय, साध्य होता साधनांचा ठाव नाही. आता म्हाका साध्य जाल्लें, आतां त्या साधनांचो उपयोग ना, पण हांव ती दवरतां. होडोड्ड आयदान कले फंक्शनस म्हण आमी काडली, तातूंत इतलें सुमार रांदप केलें, हें केलें, किंवा आमी एक फंताक सुद्दां भरपूर जेवली. जेवना पडे आतां मस्त पोट भरलें न्हय म्हणून आयदान काण आमी उडयना ती तिवें दवरता ती. कळ्ळें? तशी आमकां साधना सिद्ध जाल तर आमी करतर आपका. हां, जाल्यार त्या साधनाचो एक फंता तुमी आत्मज्ञान जाल्लें की ती बाह्य साधनांचो तुमकां खरें म्हळ्यार गरज आसना. पण ते जे आत्मज्ञानी लोक असतात ती ते बाह्य साधन सुद्दां वापरतात. ती कल खातीर वापरतात, ती आमकां शिकोवचे खातीर वापरतात. कळ्ळें? आमकां शिकोवचे खातीर. तर स्वप्नी जे देखिले ते जे जागृती से उडाले, सहजची अनुर्वाच्य झाले, बोलताने ते सांगूंक जायना. तशी स्वप्नान जे जे आमी जे हें केलेलें कळ्ळें, संकल्प केलेलो, तांणी येथे केला विशद भक्ती मार्ग. त्या भक्ती मार्गार आमी आयली वय, भक्ती म्हळ्यार आमी करूं लागली वय. त्या भक्तीन केल्यार कल जाता. हां, आमकां सगळें आत्मज्ञान जाता. हें तर त्या साधनाचें फळ कल्लें. तर परत समेर आयलें, म्हळ्यार एक वाक्यतच न्ही, तें तांणी सांगलें कशें आसका, एक वाक्यता आसका. दुसरें कल्लें सद्ग्रंथाचें निकश. आनी ताजे मुखावेल कल्लें की अभ्यासाचो निकश. म्हळ्यार कल्लें श्रवण मनन करतना मगल ध्येयाचो कायम निश्चय जालेलो आसता. ध्येय म्हळ्यार मगल ध्येय म्हळ्यार कल्लें आयुश्यांत आमी कल्लें काम करूं वतात न्ही, 3 गोश्टींचो आमी अभ्यास करता. वॉट, वाय एंड हाऊ. हांव नेमकें कल्ल करूं आतां भायर सरल्या. आतां हांव बँकान किंवा भायर खंय वचूंक भायर सरलें कामाक, हांव एक लिस्ट काडून घेता. म्हाका कलकल काम करचें आसा ती, आनी कल्ल्याक 3 काम करचें आसा. आजीच कल गरज आसा आनी ती कशी करूं जाय. तर पयलीं कल करचें, नंतर कल करचें, टायम मॅनेजमेंट, हें सगळें मॅनेजमेंट हो अभ्यास आमी करता. आनी तो अभ्यास जो करयत ग्रंथ, तो ताका अभ्यासाचो निकश म्हणटात. एका मागची एक साधन कशी करची तें समर्थ सांगतात ह्या ग्रंथांत. कळ्ळें? तशी तिसरें अपूर्वत आसता. अपूर्वत म्हळ्यार इतलें रसाळ रट पकून बरयली कले न्हय. कळ्ळें न्हय? ते विंगड आगळा वेगळा म्हणटात. आनी स्पश्ट वक्तेपणां कळ्ळें? निर्भीड समर्थ गेले निर्भीड, तांकां भीड ना, तांकां भंय ना, तांकां ते कोणाले मिंग ना ती खंयची. स्पश्ट विचार आनी आत्मविश्वास. हो इतलो आत्मविश्वास तांकां खंयच्यान आयलो? हां, जेन्ना ग्रंथ सांगतलो स्वता अनुभवी आसता की, ताजें विवेचन करतलो तो स्वता अनुभवी आसता की, तो आत्मविश्वासान सांगच्या शकता. कळ्ळें? तात हांगा सांगतलो कोण आसा ह्या ग्रंथाचें आमकां? श्री समर्थ आसा ती, आमी न्हय ती. ते आत्मविश्वासान सांगता आसा ती. हां, कळ्ळें? म्हळ्यार अनुभवी आसत ते. तावळी तांगेले आमी आयकूंक. कडें कळ्ळें? तिसरें हाजें अपूर्वता. अपूर्वत जालें म्हळ्यार विंगड आगळेपण, एक नमुन्याचें रसाळ. फळलिंग म्हळ्यार कळ्ळें तें पूर्ण जायना पडे, ताजें प्रत्यक्ष फळ मेळका आमकां. तें फळ कशी मेळटा? समाधान थोड्या वेळा पुरतें मेळ्ळें, शांती मेळ्ळी अशी न्हय. आमगेल मनाची अवस्था समाधानी जावंका, शांती मेळका, शांत जावंका, ही मनाची अवस्था आसा. स्टेट ऑफ मायंड. स्टेट ऑफ मायंड बदलका आमगेलें. हां, धष्टपुष्ट जावंका, आनंदी जावंका, प्रसन्नता आसका, प्रसन्न आसका चित्त. थोडक्यान म्हळ्यार कळ्ळें, आमगेल मायंड पुराय कशें आसका, मन हें वाहन आसा. मनाचेर अनुभव येता ती. आनी मनच आमकां थंय, तें मन ही माय आसवय, पण ती मनच आमकां परब्रह्माल्या तें पावोवचें आसा. कळ्ळें? तेमी ती हें सगळें आसका. ते फळ निकश. फळ कशें आसका? प्रत्यक्ष फळ मेळका आमकां, समाधान मेळका, शांत स्वभाव जावंका, आनी शिवाय प्रसन्नता. कितली येता ती वता ती लाट्ट, कितले वेळा पुरती चिके खळबळ लगेच विचार येता, अरे हो आमगेले जिवनाचोच एक भाग आसा. एक EMI दिवन फिटलें, ताजे कडल्यान विचार करता बसता, चलो आगे चलो. अशी ते अध्यात्माची वाचूं लागल म्हणून
प्रॉब्लेम्स कमी जायना ती उलट जास्तीच येतात ती कल्या म्हळ्यार ती माया माया तिगल कले सृष्टी स्थिती संवार जायना पडे निग्रह आणि अनुग्रह काय निग्रह कोण परीक्षा पास केले शिवाय ती कोणाचेरी अनुग्रह करना कोणाकय परब्रह्मात करून घालना तेमी ते निग्रहांत आमी पास जावंक जाल्यार आमी सतत हे श्रवण भक्ती करका आणि असले ग्रंथ ते आमकां सतत सांगता असो ती हरकत ना तुम कष्ट येयल्वे हेंच वाचत तेंच वाचत कडे ते अर्थवाड आसका अर्थवाड म्हळ्यार कले धीट पाठ म्हणटा ती रटप करून जमयल्ले तसले काव्य आसूं नये आपणाल्याच ग्रंथाची आपणेची स्तुती करता बसूं नये जाल्यार तांतूल अर्थ जो गूढ अर्थ तो वाचता वाचता तांतूल गूढ अर्थ आपोआप पाजरता न्ही जर इशी खंयची बरी रांदय जाल्यार तांतूल शीर बरो जाल्यार तांतूल तूप सुट्टून येता देशी तूप असली घी तशी तांतूल गूढ अर्थ तो पाजरून पाजरून आमगेल मनांत वचका शहाळ्या उद्दाक कशी असती तशी आणि त्या वाचेन जे समर्थ सांगता ती जे कोणा मुखांत न्हू त्या मुखांत समर्थांनी माधुर्य दवरका तावळ लोकांक आयकतल्यांक बेजार येना कळ्ळें धांवन वचका म्हूण दिसना तुमी हांगा खिण कशी राबता ती आयकतात बैसून कल्ल्या म्हळ्यार हें समर्थांगेल क्रेडीट ते म्हगेल जिबेन म्हाका कितली खांक केस जाल तर के एका नमुन्याचे रसाळ वदोवन घेता ते मगल कल्ले ना तांतू आत कडे युक्ती निकश खंय युक्ती म्हळ्यार कल्ले वाचकाक श्रोत्याक शेवट पर्यंत मनान खिळोवन दवरका आणि आता युक्ती म्हळ्यार कल्ले जे जालेची नाही सर्वता म्हणटात न्ही ते कशी म्हणून पटवून दिवचें सायंटिफिकली पटवून दिवचें आमकां हें आसता कळ्ळें तरी मनांतू ही गुरुवाक्य आमगेल कोरून दवरका ती जशी एक उदाहरण दिवन ते पटयता ती अगा जे जालेची नाही ती माया सर्वथा समर्थान एखन म्हणलें तर कल्ल्या वेळेने सर्प रज्जू न्याय म्हळ्यार कल्लें एक रज्जू असो दोरखंड कळ्ळें तरी हें तर ते काळखांतू साप सो दिसता सर्प सो दिसता ह्यो भिल्लो ते हालत तशी वळवळता हालत न्ही तें तर भिवून गेले तर कोणकी लायट हाडलो टॉर्च घालो तावळ कळ्ळें हो सर्प न्हय हो कल्लेसो रज्जू असो म्हळ्यार दोरखंड असो तरी कड्डेरी तो दोरखंड थंय दवरतात आमी कोणें काळखांत पुरत भितली किंवा हें करतात म्हणून तो कोण मालक असणे अरे हें हांगा खंयच्यान आयलो दोरखंड म्हणून घेता तो खांद्यार घालून वता आतां ते दोरखंड हें ते सर्पागेल अधिश्ठान कळ्ळें तशी आमगेल जी बाकीची जी माय आसा सृश्टी ती आमगेल जो श्री राम कृष्ण ही जी महामाय आसा ईश्वरीय माय आसा तें तांचे खातीर अधिश्ठान जावन आसा अधिश्ठान जाल्यार तें अधिश्ठान सुद्दां ते राजू हें दोनी ना जालें तर की परब्रह्म हें वर्ताचें तशी हें कसलें ना जालें तर तें वर्ता तर हें जें सांगतात न्ही हा युक्ती निकश हें सगळें ज्या ग्रंथांत सांगिल्लें आसा तसले ग्रंथ आमी श्रवण करका हें तांतू आमकां सांगल्या कळ्ळें न्हय तरी आतां आमी ते समकळचे खातीर आमी आयकलें साधक बाधक ताचेर एकलेने बसून विचार केलो विचार करना पडत कितले जाणां आयकल्या तांकां वट्ट करून तें परमार्थ चर्च केली चर्च म्हळ्यार एकमेकांक माक्कल कळ्ळें तें हांव सांगलें तर ती म्हळ्यार हाज अशी अर्थ जाता गो म्हण सगळ्यांक चर्च जाता चर्च करका वाद घालणे सुसंवाद करका आनी संत सज्जन महानुभावी तांकां मेळ्ळू तांचल्या ही चर्च करका हय गई सर्वथा न करावे हांव हय गई करने आळशीपण करने हां भोव बुधवन तूं म्हाका सगळें कल्ल्याक चर्च करची पण तशें कर नये कळ्ळें परमार्थ उठाठेवी करिता लाभचे आहे तत्वता दिवसे दिवस शुद्धता वृत्तीस होय नित्य नवी अशें करून आमगेली वृत्ती म्हळ्यार आमगेलो स्वभाव सगळो पालट्ट वता तेमीच समर्थ म्हणटा ती श्रवण आणि मनन या ऐसे नाही साधन मनाने मंथन करचें साधक बाधक विचार करचे ताका मनन म्हणटात विवेक करचो म्हणून हे नित्य नूतन केले पाहिजे स्वविश्लेषण करका
अंतमज्यान कलो फरक पडला की ना, मगल वागण्यान फरक पडला की ना, पळणी जाल्यार कल्ल्या पळणी खंय चुकल्या. जैसे ग्रंथी बोलिले तैसेच स्वये केले पाहिजे. जेथे क्रियेच्या माथा आले निश्चितार्थ. कळले? म्हळ्यार क्रियेच अनुभव आयल की ना निश्चित तें पळोवंक हाजें विश्लेशण करका. आतां मी हांगा राबया एक 5-6 जाल्ले श्लोक ह्या हाजे आनी फाय घेवया किंवा मुखाल पंथाक. ओके. कल्याण करी राम राया कल्याण करी, जनहित विवरी जनहित विवरी जनहित विवरी, कल्याण करी राम राया. सगळ्यांगल वतीने हे रामराया, हे रामराया म्हाका धोर न्हू, मगल मी पण काण घे, मी पण काण घे. आणि मगल कित दुखल तरी हरकत ना, सगळ्यांगेल आमगेल मी पण काण घे. आमगेल तो भाईल जो डोलार आसा न्ही तो वचो आनी आमकां सगळ्यांकय आनंद यात्रेन धोरण मात्र न्ही, ते आनंदांत आमकां डुबकी मारची संदी दी देवात आनी तूं घेवन वच आमचे खातीर, आमचे खातीर. सगळ्यांगेल वतीने हांव तुमकां शरण आयल्या. श्री रामराया आमकां सांबाळ रे देवा. सगळे जाण आमकां प्राय जाल्या, काळ काम वेग कले कळना गणित खंयची चुकतस जाल्यार तूं मनान केल्या खल्लें. देर इज नेवर टू लेट, देर इज नेवर टू अर्ली. आमगेलें जातलें तेमी तें जावो ही प्रार्थना करता. आनी हें तांणी जें घडोवन हाडलेलें आसा तें विवेचन सत्र तांगेल्याची चरणांत आमी दवरया श्री रामरायाल्या आनी समर्थांगेल्या. आनी तुंगल हातान दवरता, तुंगल हातान दवरता. सगळ्यांगेल आमी सगळ्यांनी मेळून दवरया आनी तांकां शरण वचया. नमः पार्वती पतये हर हर महादेव.